आता मेरेन 12 मिनाच्या ब्लॉकांची पावणी जाल्या। तातूंतले 5 पयलींच कार्यरत आसात आनी 4 बेगीनूच सुरू जावपाचे आसात। फुडल्या म्हयन्यांत आनीक 6 ब्लॉक ऑक्शना खातीर वतले। खाजगी जमनीचेर डंप उखलपाक 5 कंपनींक संमती दिल्या आनी सरकाराच्या धोरणांतल्यान डंप ऑक्शन ह्याच म्हयन्यांत सुरू जातली अशी मुखेलमंत्र्यान म्हायती दिल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। मायनिंगेचेर एंटायर मिटींग जाली, तातूंतल्यान आमी 12 ब्लॉक आतां पर्यंत ऑप्शन केला। तितूंतले 5 ब्लॉक ऑलरेडी स्टार्ट जाले, 4 ब्लॉक स्टार्ट जावपाचे वाटेर आसा, ते जातले। उरलेले 6 ब्लॉक आमी फुडल्या म्हयन्यान ऑप्शन करता। रिगार्डींग द डंप पॉलिसीच्या बाबतींत आमी ऑलरेडी प्रायवेट डंप पॉलिसीज जी आसा पयली हे तांकां 4 जाणांक ऑलरेडी आमी प्रिलिमिनरी लेटर्स दिल्या, सो दॅट दे कॅन स्टार्ट देयर डंप एक्टिविटी। गव्हर्मेंट डंप पॉलिसीच्या अंतर्गत जे ऑप्शन करपाक जाय आसलो तेजी फर्स्ट फेज जाल्या। सेकंड फेजीन म्हणजे ह्या म्हयन्यानूच परत ते ऑप्शन जातले आनी प्रायवेट डंप पॉलिसींतले डंप्स बी ते सुरू जातले।